पोर्तुगीज तेंपावेले आनी 50 वर्सां पोन्ने पुलांचे ऑडिट चालू आसा आनी खंयचे पयलीं घेवंक जाय ते घेतले म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। मांद्रे मतदारसंघात वेगवेगळ्या कामांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर घालूंक गेल्ले कडेन सुदीन ही गजाल उलयलो। थंयचो आमदार दयानंद सोपटे आशिल्लो। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान मांद्र्या पूल आनी बाकीच्या कांय कामांचे उक्तावण केले। कांय बुनियादी फातरूय बसयले। 30 MLD चे चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पाची ताक आनीक 20 MLD वाडोवपाचे कामूय रोखडेच सुरू जातले म्हूण सुदीन उलयला। जे पोर्तुगीज कालीन आणि 50 वर्षां आधी बांधलेले होते त्याचं ऑडिट करून ते कुठले आधी घ्यायचे कुठले नंतर घ्यायचे असं ठरवलेलं आहे। त्याशिवाय जे पाईप कन्वर्ट आहे जवळजवळ संबंध गोव्यात जवळजवळ 1000 पाईप कन्वर्ट छोटे छोटे आहेत। ते पाईप कन्वर्ट आज डिटोरिएटेड स्टेज मध्ये आहे, म्हणजे त्यात जे पाईप्स मध्ये जे लोखंड असतं ते गंजलेलं आहे आणि ते गंजलेले पाईप्स तसंच जर ठेवले तर केव्हा ना केव्हा ते पाईप कन्वर्ट्स कोसळणार आणि येत्या वर्षी जवळजवळ 30% ऑफ दॅट टाइप ऑफ ब्रिजेस हे कंप्लीट करण्याचं ध्येय समोर ठेवून आम्ही काम केलेलं आहे। एकच खात्याला विनंती आहे, कारण काही आपले कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते नावावर नमूद करत नाही, कारण काहीतरी काम घेऊन एक वर्ष जर झालं तरी कामाचं आम्ही पाठपुरावा करत असतो पण काम झालं नाही। प्रामुख्याने जे रस्त्याचं डांबरीकरण रखडलेलं आहे हे डांबरीकरण कदाचित 15 ते 20 मेचा 15 ते 20 तारखे अगोदर होणं अत्यंत गरज आहे। आपले इथं बसलेले आहे जे त्यांना कोण असे कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांना माहीत आहे। पयलीं जो प्लांट व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा ज्या कडेन आमकां उदकाची कमतरता ना तो 15 MLD 20 MLD चो प्लांट आमी चांदेल ह्या भागात घेतला, जेणे करून संबंध पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि पार्ट ऑफ द मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे उदकाची पुरवण आसा आता जी चालू आसा ती पुरवण मोठ्या प्रमाणे करून 135 लिटर पर डे पर पर्सन दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। फिमेंच परफ्युमाचे नवे प्रॉडक्ट लॉन्च जाल्यात। परफ्यूम, डिओड्रंट, आफ्टर शेव आनी हँड रिन्स्टर असे 4 प्रॉडक्ट कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन लॉन्च केले। फिमेंच्या आस्थापनान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून गोंयकारांक जॉब दिले म्हणून मंत्री गावडेन खोस उक्तायली। फिमेंचे परफ्यूम्स यांनी आज 4 तरेचे वरायटी प्रोडक्ट्स आज हांगा लॉन्च जाल्ले आसात। हांव फिमेंच ताजे प्रोप्रायटर ताजे ओनर्स तांचे हांव अभिनंदन करतां। तांकां मुखावेल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां। आज एक परफ्यूम, एक डिओडरंट, एक आफ्टर शेव आनी एक हँड रिन्सर अशे तरेचो 4 प्रॉडक्ट तांच्यांनी लॉन्च केल्ले आसात। एक गोष्ट आज खूब एक मनान खोस भोगता की आमचे गोंयकारांक आज तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करून एम्प्लॉयमेंट दिल्लें आसा। एक मोठी गोष्ट हें आस्थापन मुखार मोठें जावचें आनी आमच्या गोंयकारांक एक रोजगार उपलब्ध करून दिवपा खातीरूच तांकां एक बरी बुद्धी आनी ताकद आनी तांकां आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणत। आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। ओर्लीच्या सेंट मायकल चर्चीक 450 वर्सां जाली। त्या निमतान दवरिल्ल्या उत्सवात ओर्लीकारां खातीर वेगवेगळ्यो खेळा सर्ती जाल्यो। ओर्लीची इगोर्ज 450 वर्सां समरोपता। 450 वर्सां जाली हो भावार्थ क्रिस्तांव भावार्थ ह्या गांवांत पावलो आनी कितलीं वर्सां जायते पुर्वज लोक जियेले आनी आयज ह्या पिळगेक ही संदी मेवल्या 450 वर्सांचो भावार्थ समोरपाक। आनी आयज आमी तेच भाशेन
क्रिस्तांव धर्माचो भावात समुदाय एक कम्युनिटीन आमी तो समोरता. तर आयज आख्खीच ओलेची फर्जां एकठांय जावन एक समुदाय, एक फामील, एक कुटुंब जावन समोर करता. हेच भाशेन तांचो भावात एकचाराचो, मोगाचो, बोगसाण्याचो हे सगळे मनान धरून आख्खोच लोक एकठांय जाल्यात आनी हे सगळे धाकटे कार्यावळी करून गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम हे सगळे मांडून हो प्रोग्राम हाडला. आनी आमची एक विशेष ह्या प्रोग्रामाची जावन आसा जे गेम्स आमच्या गांवचे भाव भयणां खेळटली ती सगळे गेम्स आदल्यो गेमी, ट्रेडिशनल गेम्स ज्यो आयज भुरगीं विसरल्यात आनी कोण खेळनात त्यो गेमी आनी मांडून हाडल्यात भुरग्यांक दाखोवपाक की आमची संस्कृताय इज आर कल्चर, इज आर ट्रेडिशन्स, गोवन ट्रेडिशन हे आमकां आमच्या गांवच्या आनी ह्या तरणाट्यांक दाखोवंक जाय ह्या मनान दवरलां. मडगांवां आख्या कोस्ता फॅक्टरी लागसारच्या व्हाळाच्या कामाचो नाल्ल आमदार दिगंबर कामतीन फोडलो. वो हांगा सदांच कंप्लेन आसताली की हांगा टर्न मारता आसतना लोक खूब जाण पडटाले, रातचे बितचे प्रॉब्लेम जाताले. ताका लागून हो हांगाच्यान थंय पर्यंत हो बांदून परत काडून हांगा पॅरापेट काडून हे क्लोज करपाचें. ही ती मातोश्री बिल्डींग म्हणटा हे थंय दिसता पळय थंय एक नाला आसा. काही लोकांचो डिमांड आशिल्लो तांचो की ते मातशें आमकां बांदून काडून कवर करून दिवचें, तेंय तातूंत भितर आसा. आनी तिसरें सकयल साईबाबा देवळा कडेन एक सकयल नाला वता तोय नाला तसोच ओपन आशिल्लो तोय मातसो सायडीक हें करून ताजेरय कवर करून दिवचें अशें म्हणून हे 3 कडेन केल्लें काम आसा. तिनी क्लब करून एक टेंडर काडिल्लें तें क्लियर जावन आज आमी हांगा ताजी सुरवात करता. शिवोले चर्ची लागसार PN कलेक्शन लेडीज गार्मेंट होलसेल शॉप सुरू जाला. वेरायटीज ऑफ कपडे हांगा थेयल्ले आसा फॅशनेबल आनी तेजी रेट आहा ती सामकी होलसेल रेट आहा. तेन्ना ही कमीत लोक आहा तांकां पासून ही परवडणारी आसा. ताणें इनॉग्रेशन केलां शॉपाचें तेचें बरें चलचें आनी हांव त्या भाशेन मागता. कित्याक बिजनसान एकदां हात घातलो काय कोणतरी वयर सरूंक जाय आनी हांवें जेका हात दिला ती सदांच सक्सेसफूल जाल्ल्या. प्रोडक्ट आनी सवाय हांगा बरें हांगा डिस्कावंटेबल इवन हांगा पळोवन सगळ्यांनी व्हरपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.